सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार। तुमकां सगळ्यांक बरो दीस आवडेता। भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक काणी आयकपाक बरी दिसता न्ही? आयज तुमकां हांव कोल्याची काणी सांगता। काणयेचें नांव आसा आंबट द्राक्ष। एका रानांत एक कोलो आशिल्लो। तो उपाशी आशिल्लो। तो अन्न सोदपाक हेवटेन तेवटेन भोंवपाक लागलो। ताका खावपाक कांयच मेळ्ळें ना। तो भोंवता भोंवता एका द्राक्षाच्या वेलींच्या आंगणांत पावलो। द्राक्षाचे घोंस लटकत आशिल्ले। द्राक्षाक पळोवन ताच्या तोंडाक उदक सुटलें। ताणें म्हळें, "अरे व्वा, ही द्राक्षां बरी रुचीक आसतली। हांव ती खाल्ल्यार म्हजें पोट बरें भरतलें." द्राक्षां चड उंच आशिल्ली। ताणें द्राक्षां काडपाक उडी मारली, पूण द्राक्षां ताच्या हाताक मेळनाशिल्ली। ताणें द्राक्षां काडपाचो खूब यत्न केलो। तो परत परत उडी मारतालो, पूण ताचे सगळे यत्न व्यर्थ जाले। द्राक्षां मेळूंक शकनात हाची ताका खात्री जाली। ताणें म्हळें, "ही द्राक्षां आंबट आसतली। ती खाल्ल्यार हांव दुयेंत पडटलो." अशें म्हणून तो गेलो। हे काणयेची देख आसा। कांय लोक आपणाक जाय ती वस्त मेळना जाल्यार ती वस्त बरी ना अशें म्हणटात आनी आपल्या मनाचें समाधान करतात। तुमकां ही म्हजी काणी बरी आवडटली अशी आस्त बाळगितां। देव बरें करूं।